बागेवोन जुआचे पयली चिडी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी पोरगोट करता तो जेजूचो संदेशो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सवें कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगलें आमचें जिवीत फोटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेना, पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमीय उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा. आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगल्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सवें आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिता आनी सगल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वासी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सवें ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बाबा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो. आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोळी. आमचींच न्हय, बगर आख्या संवसाराची. देवाचे उठणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. शिकारेच्या फासांतली शेवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिळटले आसले. जबाब: शिकारेच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकांत बुडून मरतलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासली. जबाब: शिकारीच्या फासांतली शेवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळी जाल्या. जाणें रचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब: शिकारीच्या फासांतली शेवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय. आमी तुका वाकाणटा देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोग साक्षांचो निर्मळ पोरजोळी जमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जोय. मातये प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोड बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन त्याच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोड मोरसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपूण हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाळशे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोड एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेमांत आनी सोर भोंवतणी आसलोल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलोल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांची वो
उणें पिरायेचे बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्यान उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रोडणे आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी तीं नाच जाली म्हूण बुजवून घेनासलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोड देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सवे कसलोच काळोख ना. नियाळाक आदार 2 वर्सां अदीक जावन गेली आमी क्रिस्ती भावार्थान जियेता. पूण आमची मनां इतली ओस्कोत आमच्या देवाची बरेपणां वळखूंक विसरता. असल्याच ओसोकतायेन भरून आमी कोट्या देवांक भोसता. सैतानाचे पोतवेक मान बागयता. देवाचें उतर म्हणल्यार सोत आनी उजवाडान भरलेले. संवसाराचे सुरवातेक थावन देवाच्या उतराक आसा शक्ती. देवाच्या उतरानूच सगळे घडून आयले. बागिवोन जुजे मारयेचो पुती जेजूचो बापूय ताका आयज पवित्र सोबेचो बापूय म्हूण पाचारता. ताणें सदांच ल्हानबिकायेन देवाचें उतर पाळलें. देवाचो दूत संदेश दितालो तो जुजेन पाळलो. देवाच्या उतरांत उजवाड आनी बरेपण आसा म्हूण तो मानून घेतालो. हेरोड राजा बाळकांचो जीव काडूंक तांची सोद करचो आसा म्हूण देवाचो दूत संदेश दिता. मारयेक आनी बाळका जेजूक घेवन जुजे इजिप्ताक वेता आनी हेरोड मरोसोर थंय रावता. हेरोड रागाबरीत जावन सगळ्या 2 वर्सांच्या उण्या पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयता. कितले रोडणे विलाप दूख त्या वेळार त्या आवय बापायंक भोगले ना जायत ताचो थाव काडूंक जायना. आमचो देव आनी धर्म कितलो बरो तें आमी वळखून घेवया. देवाच्यान जायना तसलेंच कांयच ना. भावार्थ गोट करून आमच्या देवाचेर पातयेवन पोलकी देवसपणां सोडून दिवया. मागणें, म्हजो देव म्हजो उजवाड आनी ताच्या उतरांत सोत आसा म्हूण हांव मानून घेवंक आमचेशी तूं राव जेजू.